गोयची अर्थव्यवस्था जाग्यार घालपा खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन एक आकांताचो उपाय सुचयला. मांडवी न्हंयतले 6 कॅसिनो थिंगाच आसुनी गोयचे हेर न्हंयांनी आनीक चड कॅसिनो हाडात आनी मोपा विमानतळाचेर वेगळे कॅसिनो घालात. तशेंच मडको कायदेशीर करात आनी तेचेर GST लायात. म्हटल्यार थोडक्यात गोंय जुगाराचो अड्डो करात. पर्यटकां खातीर कॅसिनो आनी सामान्य गोंयकारां खातीर मडको, त्या भायर बेकायदेशीर मडको बंद करचे नात अशें उतर ताणें दिलां. गोयची अर्थव्यवस्था कोसळ्ळ्या हे आता सगळेच मंत्री मान्य करतात. मायनिंग काय अजून सुरू जायना, पर्यटन दर्यांत बुचकळटा. अशा वेळार भाजपाचो गोंयचो तरणाटो मंत्री मायकल लोबो आनीक एक पावल मुखार गेला. तो म्हणटा मांडवींतल्यो कॅसिनो बोटी मोपा व्हरनाकात, त्यो थिंगाच आसूं दी. शापोरा आनी जुवारींतल्या न्हंयांनी आनीक कॅसिनो बोटी घालात. ते भायर मोपा वेगळे कॅसिनो हाडात. पळयात त्याचे रजाव. I still remember our ex-Chief Minister Manohar Parrikar said that we don't require this money for the state treasury, but I am just saying the opposite side of it. Today, this industry is helping the state treasury. 40 crore जे शिपाचे आहा पळय ते खूप जाता. 100 ships आमच्यो. Plus there is other tax in the way of GST. Every ticket which is sold ताका GST वयता. मागीर ताका एवरी इयर रिन्युअल फीज आहा आमचे हेचे एक्सायजाचे सेपरेट आहा, फूड एंड ड्रग्साचे सेपरेट आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेपरेट आहा. सो प्लस देर आर एवरी शिप इज एम्प्लॉयींग अराउंड 400 plus employees, which is well, some are Indian, some are Goans, but it is finally employment to the people of India. And we need to understand that this industry cannot be just stopped overnight. And I would say that other places which is there, we have a beautiful river Shapora, we have river Zuari. I know those MLAs are opposing because people are opposing, but I would give suggestions to put 2-3 casinos on both sides. I know they will get angry on me, but still I'm making this statement. It will help revive the economy of the state. I'm not saying they should come casino there and there river and आता येवपाक जाय, but in the years to come they will come. People will realize that it is part of the industry, and industry जर ग्रो करतले जाल्यार आमकां आनीक टुरिस्ट येतले जाल्यार ते आमकां ग्रो करचे पडटले. Now we are also debating on taking the ships out of the water and taking them to Mopa. Mopa can be a different setup altogether. एअरपोर्टाचेर लायव्ह गेमींग करूंक जाता आमकां, बट स्टील द कॅजिनोज इन द रिवर मांदोवी शूड कंटिन्यू इज माय ओपिनियन एज अ स्टेक होल्डर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री. अँड प्रॉपर मेकॅनिझम ऑन दिस कॅजिनोज नीड्स टू ऑल्सो टू बी वर्कड आउट. दॅट इज गेमिंग कमिशनर जो आता नेमला तेजे फंक्शनींग आनीक जावपाक जाय. अँड नो चिटींग बिजनस शूड बी ऑन कॅजिनो. Like people who have to get money once they win, they have to get money. They get now, but maximum people have to win. So it's a unique experience. Now there are some people who are opposing this, and opposition astelets. In a democratic country like India, there will be opposition. काय दिसा आधी मायकलान सांगलेले मटको ऑनलाईन करात. आता तो म्हणटा चलता तोच मटको कायदेशीर करात आणि तेचेर 12% GST कर लायात. एका फातरात 2 शेवणी. जुगाराक कायदेशीर दर्जो दिवप आणि सरकाराची तिजोरी भरप. ते भायर चलता तो बेकायदेशीर मटको बंद करचे नात अशें उतर ताणें दिलां. सरकारान विचार घेतना करतना चिंतपाक जाय की आमी कितलो तेंप आनी असले वस्तू इलिगली चालूच दवरतले. आनी कोण लिपोन धंदो करता, कोण माडापणाक ते हाडीन अशें कितें पड्डोसो घालून करता, तांकां ओपनली करूं न्ही, तशें कांय ना. हांव उलयतां हिंगा खाली एकूच माध्यमांतसून GST ताका लागत जाल्यार कोण ते 100 12 रुपया सरकाराच्या तिजोरेन येतले. हांव करीत जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक फायदो जातलो. लोक जे आयज इलिगल म्हणटा तो लिगल जातलो. चोरया करता पळय ते ओपनली जातले. एकदां जाला उलोवप, आनीकदांय जातले. आमकां इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्या म्हणून हे सगळे टायट करप असो एक प्रश्न येता. लोक म्हणटले, थोडे जाण जे आहा म्हणटले आमचे आतां पोटाचेर येयले, जे
ह्या धंद्यान आहा हो कोण तरी काम करता मडकेचे स्लीप बरयता तो ताका डेली वेज मेळटा ताका दिसाक पयशे मेळटा तेंचो धंदो आमी बंद करूंक सोदिना. कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार.